सांकवाळ ग्रामपंचायतीत व्हडलो राजकीय बदल घडिल्लो आसा। सरपंच अनुषा लामाणी आणि उपसरपंच डेरिक वालेसाड 11तल्या 7 जाणांनी अविश्वास थारावाक तेको दिला। या फाटभुंयेर सांकवाळे खाशेली बसका जाली। या बसकेक आदली सरपंच उपसरपंचा सयत पंच वांगडी गिरीश पिल्लय आणि संतोष देसाय हजर आशिल्ले। अविश्वास थारावाक घेवपी 7 पंच वांगड्यांनी नवो सरपंच आणि उपसरपंचाची वेंचणूक बेगोबेग घेवची अशी मागणी केली। आता 31 आम्ही नो कॉन्फिडन्स मोशन दिल्लें 30 तारखेर आणि आज बरोबर 15 दीस जाले 13 तारीख। 15 दिसां भितर हांव सगळ्यान पयलीं गव्हर्मेंट थँक्यू म्हणटा, आमचे ऑनरेबल CM तशेंच स्पेशली आमचे पंचायत मिनिस्टर हांव थँक्यू म्हणटा की 15 दिसां भितर तेणी नोटीस काडले आणि आमचे आज नो कॉन्फिडन्स मोशन पास जालें। आमी 6 जाणांनी दिल्लें आणि आता आमकां एक मेंबर आनी एड जालो, आमी 7 जाणांनी आता ते पास केला आयच्या दिसा आणि बाकीचे सगळे एबसेंट आशिल्ले। खूप खुशी भोगता कित्याक आफ्टर लॉंग फायट आमगे जे सांकवाल पंचायती कडेन जेन्ना हांव सदां म्हणटालो आमच्या व्हिडिओचेर बसून म्हणटालो की आमचे सांकवालचे इनफेमस सांकवाल पंचायत कित्याक जायते वर्सान जालें 3 वर्सां जालीं सद्याक की आमचे सांकवाल पंचायतीन जे कामां चलता ती मातशें सारकी जायना जाली। सो आमी तेजे अगेन विरोध करता, भरपूर केला विरोध। आमी डायरेक्ट पंचायती बसून भरपूर केसीस घायलो आहाय, पूण आतां टायम येयलो चेंज जावपाक। चेंज इज ऑलवेज गूड म्हणटाय आमी आनी हांव मागता की आमची न्यू पॅनल जी येयला ती विथ हँड्स ऑफ पावलिना आझावेदो आनी तुलसीदास नायक, आमचे मुखार जे थोडे म्हयने उरलाय ते वरास उरलो आहा ते आमची पंचायत मातशी गूड करतली म्हणून कितें नाक जाला ते जाग्यार घालपाचें म्हणून। आनी हांव मागता आमचे प्रायवेट पंचायतीक प्लस मागता BDO प्लस हांव ऑल्सो मागता आमचे मिनिस्टर ऑफ पंचायत नवीन कुडीनो ते ताबडतोब बेगीन डेट दियाय तांकां, सो आमचे ते फंक्शनींग सॉल्व ते डिले जावपाक नाका म्हणून। आयज आमचे नो कॉन्फिडन्स मोशन प्रूव जाल्लेलें आसा। सो हांव आमचे पंचायत मिनिस्टरा कडेन मागता की आमकां बेगीनचे बेगीन फुडली डेट दिवची, कित्याक तर आतां आमचे सरपंचूय ना, डेप्युटी सरपंचूय ना, तर आमची बेगीन न्यू पंचायत फॉर्म जावपाक लागून आमकां बेगीन डेट दिवची अशें म्हण हांव पंचायत मिनिस्टरा कडेन मागता। मोशनाक आमकां मिटिंगेक नोटीस आसलो की सगळ्या मेंबरांनी अटेंड जावचें म्हण, आनी अकॉर्डिंगली आमकां सगळे मेंबर जेन्ना आमी 6 जाण जेणी घातिल्ली ती येयली आनी एज अ ऑपोजिशन हांवूय बी प्रेजेंट आसलो मिटिंगे अटेंड जावपाक। बट गो टू सी 4 मेंबर ते येवना जे रुलिंगान आसले ते, आनी तेका लागून ते इलेक्शन घेवपाक पडलें आनी ते युनॅनिमसली पास जाले। जितले मेंबर आशिल्ले ते 7 वर्सेस 0 हे पास जाले।